करा मोगाचो संदेश प्रसार करा तात्या काळजा घरकुलची शुभवार्ते साक्षी जया. स्नान घेतलेले आम्ही समेस्त मिशनरी जेजूच्या तिदोड्या मिसावांत आमकां वावरूंक आपयला. मोगाच्या भाव भयणीनो, ऑक्टोबर म्हयनो मिसावांक समर्पिल्लो म्हयनो आनी ह्या मिसावांक समर्पिल्ल्या म्हयन्यांत पवित्र स्नान घेतलेले आमी हर एकल्यांनी जेजूच्या मिशनरी ह्या मिसांव कामांत कशें भागीदार जावयेत म्हणले विशीं एक मोठो नियाळ आयचे दीस आमी करया. आनी हाका संबंद जावन आज आमी आयकुचें वाचप लुकाच्या वांजेलांतलें अध्याय 1 अध्याय 10 वाक्य 1 तावन 12. लुकाचो वांजेल अध्याय 10 वाक्य 1 तावन 12. हाचे उपरांत सोम्यान 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हर एक शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगां लेखान आपणा मुखार धाडले. तांकां तो सांगी लागलो, पिकावळ येतेस्त आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. वचा तुमी पूण सत्राय करा. सुण्या वाकटां मदें शेळयांक धाडलेले बरी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं बुती जावं वांडो जावं व्हरी नाकात. वाटेर कोणायकी सालाम करूंक रावो नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिकताना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशेतलो मनीस थंय जियेता जाल्यार तुमचें समाधान ताचे थंय रावतलें. ना तर जालें तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येतलें. त्याच घरा तुमी रावा. तांणी दिल्लें खाया आनी पियेया, कित्याक वावरड्याक ताची मजुरी फावो. देखून घरां मेजी नाकात. खंयच्याय शारांत तुमी रिक्षांत आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा. थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज्य तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा. पूण खंयच्याय शारांत तुमी गेल्ल्या वेळार लोक तुमकां येवकार दिना जाय जाल्यार तांच्या रस्त्यांनी वचून अशें म्हणा, आमच्या पांयांक लागलेली तुमच्या शाराची धूळ सयत तुमचे विरोध साक्षेक आमी पापुडटाव. तरी पूण देवाचें राज्य तुमकां लागीं पावलां म्हण मात्र जाणा जाया. हांव तुमकां सांगतां, जर तेच्या दिसा सोदोमाक मेळची आसा ती काकुळती त्या शहराक मेळची ना. मोगाच्या भावनो भयणीनो, आमी आयकल्ल्या ह्या लुकाच्या वांजेलांतलें वाचप अध्याय 10 1 तावन 12 जेजून 72 जाणांक मिसांव कामाक धाडचें सोबीत घडीत आमकां विवरून सांगता. तुमी सुरवेचें वाक्य गमन दिवन आयकलें तर हाचे उपरांत म्हणून आसा. असो अर्थ कितें, ताच्या पयलें कितें जालां. जर आमी वांजेल परतून पळयलो 9व्या अध्यायांत लुकाच्या जेजू आपल्या 12 जाणां आपोस्तलांक मिसांवाक धाडटा आनी हाचे उपरांत तो 72 जाणांक धाडटा. मोगाचेनो, ह्या दोन गणितांनी आमकां कितें दिसून येता, कितें शिसांनी केल्लें आपोस्तलांनी केल्लें जेजूक सोमा दिसोना, ह्या अर्दें कुरें जालें, ह्या तांकां करूंक जावना, देखून तो 72 जाणांक धाडटा की ह्या हेर कितेंय कारण. आनी एक सवाल तुमच्या मुखार, जेजून आपोस्तलांक जावं 72 जाणां शिसांक जावं कित्याक धाडिचें आसलें? ताकाच हें काम करी येतें गी. ताचें मिसांव देवाचो पूत तो ताणेंच करी येतें आसलें गी. कित्याक तो अस्कत मनशांक विंचता, 12 जावं 72 जावं, कित्याक तो विंचता? जेजू खाली 30 आनी 3 वर्सां जियेलो, तरणाटो प्रायर तो कुर्सार मेलो. ताच्या बदलाक देवाक दुसरीच मांडावळ करून जेजू उतर प्राय म्हणसर गी ह्या 12 वर्सां वांशे बरी करून खाली गलिलेयांत, जुदेयांत आनी जेरुजालेमांत मात न्हय, बागार संवसाराच्या हेर राष्ट्रांनी वचून आमच्या गांवाक येवन कायल्लेशें मिसांव करी येतालें हांगे जेजूक. कित्याक ताणें करूं ना? मोगाचो न्हू, हातून आमकां कळून येता देवाची मांडावळ. हातून आमकां दिसून येता जेजूच्या मिसांवाची मांडावळ. म्हणजे जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो ताणें चिंतूंक
आसलें या करूंक आसलें मिसांव संपूर्ण रितीन करूंक न्ही भागार तो तें सुरू करूंक आयिल्लो देवाच्या राजाचें काम उक्तें करूंक इनॉग्रेट करूंक आयिल्लो आनी देव पदवेदार शतेवंतू देवाचो पूत जेजू महिमेवंतू तरी तो तुजें तसल्या म्हजें तसल्या किरकोळ मनशांनी कशें 12 जाणां आनी 22-70 जाणांनी वचून तें मिसांव करी जें आसलें त्या प्रकार तो करी जें म्हणून आशेता देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो देवाक साध्य म्हणून न्हय ह्या मनशांक मात्र साध्य म्हणून न्हय भागर देवाच्या मिसांवांत तुमी आनी हांवें हर एकल्यांनी भाग घेवचें म्हणल्या खातीर तो आमकां मिसांवाक विंचता हे घडीत तुमच्या मुखार दवरता मोगाचें न्हू दुसऱ्या महाझुजा उपरांत घडलेलें म्हणटात जागो ह्या गणिताची नीज गजाल आमकां स्पश्ट दिसून येना पूण ह्या गणितांत एक सोबीत लिसांव आमकां आसा म्हणटात खंयच्याय एका युरोपाच्या हळ्ळेंत ह्या महाझुजाच्या बॉम्बा वरवीं एक हळ्ळेंत आशिल्ली भोव सोबीत जेजूची इमाज ती पार्शली म्हणजे थोड्या वांटांक इल्ली नाश जाली लोक झुजा उपरांत थंयसर येता तितली सोबीत जेजूची इमाज पूण ताचे हात दोनी दुस्पटले पुटून गेल्ले आतां कितें करचें थंयसर आशिल्ले हळ्ळेंतले आर्टिस्ट आनी मुखेल येतात कलाकार येतात आनी तें रिपेरी करचें आनी पयल्याच्या रितीन हाडचें कोण ना आमी चिंतात पूण तितल्यार तांकां एक दुसरीच चिंता येता आमी ही इमाज आसा तशी सोडया हात नातली जेजूची इमाज पूण थोडे म्हणाले तशें सोड कितें फायदो कोणें एकल्यान म्हळें आमी त्या इमाजीच्या सकल अशें घालया तुमी जावन आसात म्हजे हात आनी ही इमाज तांणी तशी सोडली आनी सकल तुमी जावन आसात म्हजे हात म्हणून उतरां बरोवन घाली लोक हेने तेन्ना पाशार जाता आसतना इमाज पळयतालो आनी हात नातले पळोवन बेजार पावतलो पूण सकल बरयलीं तीं उतरां तुमी जावन आसात म्हजे हात म्हणलें वाचून मतींत काळजांत एक संदेश घेवन येतालो मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो मिसांव काम म्हळ्यार हेंच आमी जेजूचे हात जावचे मिसांव काम म्हळ्यार आमी जेजूचे पांय जावचे मिसांव काम म्हळ्यार आमी जेजूचे दोळे जावचे मिसांव काम म्हळ्यार आमी जेजूचे कान जावचे काळीज जावचे ताळो जावचो आनी देखून मोगाचो न्हू जेजू आमकां कित्याक विंचता देव आमकां कित्याक विंचता कित्याक म्हळ्यार कितें ताका करूंक जाय आशिल्लें तो म्हजे मुखांत्र आनी तुमचे मुखांत्र आज तो करता देखून मोगाचो न्हू मिसांव म्हळ्यार जेजूचे हात आनी पांय जावचे आनी हांवें कशें जावचें म्हणलें जनांगाचो उजवाड लुमेन जेन्शियम म्हणलें वातिकान दुसऱ्या महासभेचें एक दस्तावेज संविधानीक दस्तावेज आमकां अशें सांगता हर एक लायक मनीस याजकपणाच्या प्रवादपणाच्या आनी रायपणाच्या जेजूच्या मिसांवांत वांटेली घेता परत हांव म्हणटा मोगाचें न्हू हर एक लायक मनीस जेजूच्या याजकपणाच्या प्रवादपणाच्या आनी रायपणाच्या मिसांवांत वांटेली घेता जेजूच्या याजकपणाचें मिसांव म्हळ्यार कितें जेजू न्हू याजक जावन आपलें मिसांव कशें केलें मोगाचें न्हू जेजू न्हू आपणाकच संपूर्ण रितीन अर्पून दिलो एक याजक कितें करता मोगाचें न्हू तो बली भेटयता देवाक अर्गां बलिदान भेटयता जेजूक आमी श्रेश्ठ याजक म्हणटा हांव कित्या खातीर तो श्रेश्ठ याजक ताणें दुसऱ्यांची वस्तूची ह्या मनजांतीची बली भेटयली न्ही भागार आपणाकच ताणें देवाक कुर्सार समर्पण दिलो आनी देखून ताका पवित्र पुस्तक न्हू असलो श्रेश्ठ याजक म्हणून उलो करता आनी कशें जेजू न्हू श्रेश्ठ याजकान आपणाकच भेटोवन दिलो हर एक लायक ह्या जेजूच्या याजकपणान मेतेर जाता ताचो अर्थ कितें आमी लायकांनी सगळ्यांनी सेमिनरीक भरती जायचें म्हणून गी या लोब घालीचें म्हणून गी या कॉन्व्हेंटाक वचोचें म्हणून गी न्हय मोगाचो न्हू कशें एका ल्हानशा साद्या मनशान जेजूच्या याजकपणान भाग घेवयेत परत जनांगाचो उजवाड हें दस्तावेज आमकां सांगता हर एक लायक आपल्या जिणये मुखांत्र जिणये सॅक्रिफिसा मुखांत्र आपल्या जिणयेन कितें करता ल्हान जावं व्हड जावं असल्या संगती मुखांत्र तो जेजूच्या याजकपणान भागीदार जाता पयल्यान पयलें
हर एका लायकान करचें काम तें सॅक्रिफिसाचें. हर एका कामान मोगाचें न्हू तातूंत कश्ट आसात, घाम पिळूंक आसा, हात जोरूंक आसा, आंग पिठो करूंक आसा. हांव हांगासर काम म्हणटा आसतना खाली सांबाळाचें, ऑफिसाचें, गाद्याचें थंयचें हें सांगना. कोणसोय मनीस जावं घरांत या घरा भायर, गांवांत या परगांवांत कितेंय काम आपल्या कुटुंबा खातीर, पेल्या खातीर, आमच्या मोगाच्या खातीर करून आसा तर हो एक सॅक्रिफीस. आनी देवा सुवास काडून देवान ताका दिल्लें हें मिसांव म्हणून कोण हें करता तो जेजूच्या सॅक्रिफिसाच्या याजकपणान भागीदार जाता. दुसऱ्यान एकलो लायक आपल्या मागण्याच्या जिणे मुखांतर जेजूच्या याजकपणान भागीदार जाता. मागणें देवाक आनी मनशाक संबंद आसा करता. कुटुंबांत करचें मागणें जावं तेर्साचें या हेर, वैयक्तीक रितीन एका लायकान साद्या मनशान करचें मागणें, आमच्या घरांनी संभ्रम जाता आसतना करचें मागणें, ह्या सर मागण्या मुखांतर हर एक लायक, हर एकलो सादो मनीस जेजूच्या याजकपणांत भागीदार जाता. तुमी तुमच्या याजका फिरगजीच्या या हेर याजकांक पळयलां, याजकाचें एक काम मागणें करचें. पूण आमी कशें विसरूंचें मोगाचें न्हू, आमच्या घरांत आमकां हर एकल्यांक पवित्र स्नान मेळ्ळेल्यांक मागणें करचो कायदो आनी हक्क आसा. तें आमकां एक भाग मेळ्ळेलें, देवान दिलेलें मागणें करचें. देखून आमकां खंयसर मागणें करूंक अवकाश मेळटा तर आमी फाटीं सरचें न्हय मोगाचें न्हू. कित्याक म्हळ्यार आमी जेजूच्या याजकपणांत भागीदार घेता. देखून खंयसरी अवकाश लायकांक आसा मागणें करूंक तवळ पाद्र्यापांक येवंक आमी राखचें नाका. आनी तें आमी करियर जाल्लें मागणें आनी एकल्याक आमी वयसून दिवचें नाका. कित्याक म्हळ्यार तें आमचें प्रिविलेज, आमचें हक्क, आमचें भाग म्हणून आमी ह्या मागण्याच्या जिवितांत भाग घेवंक जाय आनी आमी जेजूच्या याजकपणाच्या मिसावान भागीदार जावंक जाय. तिसरें आत्मीक सेवा. जायत्या लायकांक जायतीं आत्मीक देणीं आसात. जावं पुरो शिकोवन दिवची, ह्या दोतोन शिकोवची, ह्या लितुर्जींत आनी हेर संभ्रमांनी भाग घेवची. आनी कोण एकलो ह्या देण्या सरी जावन आपलो वांटो ह्या आत्मीक भक्तीक कार्यांनी दिता तो परत जेजूच्या याजकपणान भाग घेता. आनी चवथें आनी वो गरजेचें जिणयेंतले कश्ट सोंसून वचे. आनी परत लुमेन जनशीम दस्तावेज आमकां सांगता हर एक लायक आपल्या जिणयेचे सदांचे कश्ट संकश्ट सोंसता आनी ते आयताराचे ह्या हेर मिसांनी आलतारीक ह्या इगर्जेक हाडटा तो एक खरें बलिदान भेटयता. याजक कितें करता मोगाचें न्हू, हांवें वडोल सांगलें बरी, बलिदान भेटयता. आनी हर एकलो लायक आपल्या जिणयेंतले कश्ट आनी आलतारी मुखार वेदी मुखार येता तर तो सॅक्रिफीस संपूर्ण जाता. देखून जिणयेन कश्ट येता आसतना आमी उडास दवरूंक जाय. म्हाका जेजूच्या याजकपणांत वांटो येवंक अवकाश आसा. देखून मोगाचें न्हू, आमी हर एकले लायक ल्हान जावं व्हड जावं, भुरगीं जावं जाणटी जावं, काजारी जोडी जावं, वडिलां जावं, मलगडी जावं, पिडेस्तां जावं, हांतुरणां राशीं जावं, हर एकली आमचे रितीन आमी जेजूच्या याजकपणांत भाग घेता. आमी घरांनी आमोरी जाल्या उपरांत, तेर्स जाल्या उपरांत बेसांव दिता. व्हडां ल्हानाक बेसांव दिवचें कोणें? देवान. दुसऱ्यान कोणें दिवचें बेसांव? आमी याजका कडेन बेसांव मागता, मलगड्यां कडेन बेसांव मागता. हर एकल्यान मोगाच्यान उडास दवरूंक जाय. आमी दिवचें बेसांव आमकां हर एकल्यांक जेजूच्या त्या याजकपणांत वांटो आसा म्हणलें उडास हाडूंक जाता. दुसरें आमी पेल्या खातीर मागता आसतना याजकाचें काम मागचें. देखून कोण एकलो लायक पेल्या खातीर मागता ते सवान जावं हेर रुपांनी तो एका याजकाचें मिसांव करता. दुसरें मिसांव प्रावादपणाचें मिसांव. मोगाचें न्हू, जेजू सोडवनदार एक प्रावादी जावन जेजून कितें केलें? देवाचें उतर परगटलें. सांजू हांव सुवांजल म्हणटा शब्द मनीस जालो, देवाचो शब्द तो, आनी तोच देवाचें उतर ताणें सर्गींच्या राजाची बरी खबर परगटली. आनी एक प्रावादी पोरण्यासल्ल्यान कितें करता आमकां कळीत आसा. तो देवाचें उतर परगटता, बरें आनी वायट कितें आसा सांगता, सारकें आनी सूख दाखोवन दिता, जिणी बदलावपाक बॉक्सान्याक देवा थंय फाटी येवच्याक उलो दिता. तर मोगाचें न्हू, आमी तुमी आनी हांवें कशें जेजूच्या प्रावादपणान भागीदार जावयेत. लायक जावन तुमी आनी हांवें याजक जावन जेजूच्या प्रावादपणाच्या मिसावांत कशें भागीदार जावयेत. पयल्यान पयलें आमी हर एकल्यांनी देवाचें उतर वाचूंक जाय
आनी तें उसारूंक जाय म्हणजे परगटूंक जाय जावं जिणेन ह्या उतरान तें आमी वाचूंक जाय आनी उसारूंक जाय लायक जावन शर्मावन दिवंक शिकोवन दिवंक अवकाश नासतलो तशें म्हणटा आसतना प्रवादपणाचें मिसांव आमकां आखेर जायना ह्या नामन जायना वैयक्तीक रितीन आमी हर एकल्यांनी देवाचें उतर वाचूंक जाय आनी तें उतर उचारूंक जाय आमकां खंयसर सगळे अवकाश आसात आमच्याच कुटुंबांत जर आमच्या भुरग्यांक आमच्या घरांत असलेल्या ल्हानांक या तरणाट्यांक देवाचें उतर आनी उतराची वळख ना समजणी ना तर थंयसर आसा आमचें मिसांव प्रवाद्या बरी तांकां देवाच्या उतराची वळख दिवची ताची शिकवण दिवची जेजूची तत्वां दिवची पवित्र सभेची मौल्यां दिवची हें सलीस न्हय देखून हांव म्हणटें आसा हें एक प्रवादपणाचें मिसांव प्रवाद आनी पोरण्या सोल्ल्यांत उलयता आसतना जेजून नव्या सोल्ल्यांत देवाचें उतर सांगता आसतना देवाची खुशी कळीत करता आसतना कोणेंय तितलें सुलाबेन स्विकार करूंक ना जेजू कितें जालें आमकां कळीत ताका कुरसार मारलें तशें म्हणटा आसतना आमच्या घरांनी आमी कितें सारकें आसा कितें सूख आसा कितें खरी जें तें सांगलें तक्षण आमकां कोणी ताळयो पेटून जलो घालनात अशें अभ्यास म्हणनात आमकां तिरस्कार मेळटलो कितलींशीं आवय बापूय आपल्या भुरग्यांची सूख तिदवंक फाटी मुखार करतात म्हजे कडेन वैयक्तीक रितीन जायत्यांनी सांगलें आसा फादर म्हज्या भुरग्याक म्हज्या पुताक म्हज्या दुवेक म्हज्या घोवाक म्हज्या बायलेक इल्लेशें तुमी सांगतात गी समजयतात गी आनी ह्या वेळार हांवें थोड्यांक विचारलें आसा तुवें कांय सांगचें प्रयत्न केलां गी जायती जाण ओगोच रावता कित्याक म्हळ्यार मस्तना धैर्य ना आमी कित्याक पाट जायचे हांवें कित्याक सांगलें म्हण जायचें म्हणून आमी पाटी सरता मोगाचो न्हू तर आमकां एका प्रवाद्याचें धैर्य जाय विशेश करून आमच्या कुटुंबांत टिका करची निंदा करची हिंसूंचें म्हणून अर्थ न्हय हातून खंय सूख आसा थंय तिदूचें तर म्हजें जिवीत पयलें सारकें आसूंक जाय आनी तितलें तिदूचें तसलें धैर्य आसूंक जाय प्रवाद्यांक आशिल्लें जेजूक आशिल्लें आनी आज आमी हर एकलें जेजूच्या प्रवादपणांत आमी भाग घेता म्हणटा आसतना असलें धैर्य आमी घेवंक जाय प्रवादपण म्हणटा आसतना खंयसर वायट आसा थंयसर बरें कशें बरें म्हूण आसूंक जाय जायते फावटी चिंता पेंवचें आसा म्हाका कित्याक शेजारा सोमाना समस्या आसा जाल्यार म्हाका कित्याक दोन कुटुंबां मदें समस्या आसात आनी कितें जाल्यार म्हाका कित्याक हांव मोदें पडना हांव पाट जायना प्रवाद्याचीं लक्षणां न्हय मोगाचो न्हू प्रवादी आपणाचें बरेंपण आपणाचें तोंड वाचोवंक ह्या बरेंपण पळयना तो कितें सारकें आसा तें दाखोवन दिता देवाचें उतर मोगाचें न्हू आमकां हेंच करूंक शिकयता देखून प्रवादपणाचें मिसांव म्हळ्यार टिका निंदा आनी कितें नालिसाय भोगूंक मेळ्ळ्यार आपूण जेजूचो फाटलावदारी आनी जेजूच्या मिसांवान म्हाका वांटो आसा खुरीस म्हाका मेळटलो जाल्यार हांव भियोवचो ना म्हणून धैर्यान म्हज्याच कुटुंबांत पयलें आनी उपरांत जाता तर शेजारा समाजींत फिरगजेंत कितें बरें करूंक जाता तें करचें देवाच्या उतरा प्रकार निती प्रकार सता प्रकार जिवंक प्रयत्न करचें तिसरें मिसांव रायपणाचें मिसांव जेजू राय म्हणून आमी ताका मान करता जेजू रायन कितें केलें ताणें सेवा केली ताणें गूण केलें ताणें मोग केलो ताणें त्याग केलो ताणें बरें केलें ताणें सर्गींचें राज बांदलें मोगाचें न्हू देखून रायपणाचें मिसांव म्हळ्यार कितें रायपणाचें मिसांव म्हळ्यार हुद्दो मान नांव होगळीक सन्मान सोदची न्हय भागार निस्वार्थपणी सेवा करची मोग करचो कुमोग करची गरजांक पावचें आनी अशें करूंक मोगाचें न्हू आमकां व्हडलें कांय वोट दिवची आनी दुसऱ्या संभ्रमांची गरज ना देखून मनीस जावन पवित्र सभेंत जल्मोवन पवित्र स्नान घेतलें आमकां हर एकल्यांक हो एक कायदो पवित्र स्नान घेतलें आमकां हर एकल्यांक जेजूच्या रायपणाच्या देवाचें राजबांच्या मिसांवांत एक कायदो आसा सेवेचीं कामां करूंक पयल्यान पयलें कुटुंबांत दादल्या स्त्रिये मदें वावरान जावं कुटुंबाच्या संगतीन जावं हाताक हात दिवन वावर करचो जायते पणी चिंचे आसा गोवान आपूण ओडलो आनी घरांतली सगळीं पुरा धाकटीं हांवें भायर काम करचें हांवें जोडचें उरलें आनी पुरा म्हजी सेवा करची असलें चिंताप आमी काडूंक जाय आधुनीक संवसारांत आसा मोगाचें न्हू देखून ल्हानशा ह्या व्हड कामांनी कुटुंबाच्या आमी सांगाता हाताक हात दिवन सेवेचें मनीस म्हणलें दाखोवंक जाय आनी तवळू तुमचीं भुरगीं आमच्या घरांतलीं युवा जाणां पळयतलीं तीं असल्या जिणेक मुखार सरतलीं सांगाताच
वाड्यान जावं शेजारा जावं समाजेन जावं फिरगजेन जावं सेवा करचे गरजेवंतांक पावचे जायते अवकाश आसात. म्हजें घर, म्हजी मनशां, म्हजें कुटुंब, म्हजो सांबाळ, म्हजो वावर आनी म्हजें म्हणचे तेलें जेजूच्या रायपणाच्या मिसांत भागीदार घेनात. म्हज्या वावरा सांगता म्हजें टायम, टॅलंट एंड ट्रेजर ह्यो 3 संगती, म्हजो वेळ, म्हजीं तालेंतां आनी म्हजी दिरवी हांवें मांडून घेवंक जाय. आनी तवळ आमी हर एकली जेजूच्या रायपणाच्या मिसावांत भागीदार जाता. देखून कितले अवकाश आसात मोगाच्यान आमकां. आमी कोणीय म्हणूंक नजो. अवकाश आमकां आदलोवन म्हणले बरे येतात, अवकाश आमच्या जिणेन बोडोवन म्हणले बरे येतात. आमी पेल्याच्या गरजां म्हणजे देखून आमी हर एकल्यांनी विचारूंक जाय, हांवें लास्ट ह्या अकरेच्या पवटींक कोणाकी कुमो केली केदाळा? जर आज केल्या, ह्या सकाळीं केल्या, ह्या संजेरूच हांवें केल्या, हांवें आत्तां केल्या, ह्या काल केल्या, तर आमी निजान बागी. म्हाका उडास येना केदाळा केल्ली म्हणून, तर आमी निजाकी निर्भागी. मोगाचें न्हू, आमी सुरसुरचें नाका. देवान आमकां दिल्लें जिवीत सेवा करूंक, मोग करूंक आमी गळसूंक जाय. आखेर करता आसतना आविलाच्या सांत तेरेजाचें एक मागणें तुमच्या मुखार हांव दवरतां. ती म्हणटा, क्रिस्ताक आतां संवसारांत तुजे कुडे शिवाय दुसरी कूड ना. तुज्या हातां शिवाय दुसरे हात नात. तुज्या पांयां शिवाय दुसरे पांय नात. ताणें तुज्या दोळ्यांनी संवसाराचेर काकुळतीची दिश्ट घालूंक जाय. तुज्याच पांयांनी तो बरें करीत वेतलो. तुज्याच हातांनी तो लोकांक आशिर्वाद दितलो. आमेन. तर मोगाचें न्हू, आमी जेजूच्या तिदोड्या मिसावांत भाग घेवया. ह्या जगपणाच्या, प्रावादपणाच्या आनी रायपणाच्या, आनी जेजूचे हात, पांय, दोळे, ताळो काळीज जावया. आमेन. भगवंत कुसाचे कृपेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे, पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. सोमेच्या बोडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली. नमान बरी कृपेन बरले. सोमी तुजे सांगाता श्री आमी तातून सुदेव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. आपले सोम्याची साकन नमान बरी कृपेन बरले. सोमी तुजे सांगाता श्री आमी तातून सुदेव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. नमान बरी कृपेन बरले. सोमी तुजे सांगाता श्री आमी तातून सुदेव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती देवाचे मये आमा पासत विनंती कर. प्रार्थुया. ए सुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मुंचापण घेतिल्ले आमी जाणा जाल्या. ताच्या कश्टाने कुसा वरवीं जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावोशें तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बोडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिला तुजे दबेन. म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका रास सांबाळ चलय. आमेन. ससनाचो विशेव दी तांकां हे सुम्या आनी निरंतर प्रकाशांचेर फांकून दी. समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. सतमंतान देवाक सपदवेदार बापा सर्गाने पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक त्याच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्मा वरवीं गर्भे समोलो. हांकां मोरयेतां जन्मलो. पोंस पिलाता काल ताणें कस सुसले. ताका कुस्सास जडलो. तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो. तो मेल्ल्या मध्ये देवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. सर्गार सोडलो. सपदेदार देव बापाच्या उजव्या बसला.
तैंतान जिव्याने मेल्ल्यांचे मुन्सिप करूंक येतलो सतमंताम पवित्रत्म्या कतोली पवित्र सभे भक्तांचो एकतार कुडीचे जिवन पोन ससनाचे जिवीत आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे रास आमकां तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान बरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे खुशीचे जेजू. नमान बरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे खुशीचे जेजू. नमान बरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे खुशीचे जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. मोगाचेनो आज आमी नियाळचे आनंदाचे मिस्ते मिसांव गांवांत वाव करच्या सर्व आमच्या मिशनरी बाबा भयणींक समर्पिता. प्रत्येक जावन झारखंडांत दलिताच्या हक्का खातीर वाव दिवन आसलो बाब स्टॅन स्वामी जगतो न्याय मेळून दी म्हण मागया. पयलो मिस्ते सोमी जेजू जिवांत जाता. आख्या पवित्र सभेच्या संध्यांनी जिवान क्रिस्ताचे द्रढ पातळी दवन सोम्याचे मिसांव संवसारांत मुखारसून व्हरूंक गरजची ससाय सर्गीचो बाप मोरये मुखांत आमकां लागोशें करूंक म्हण मागया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्ल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बाप्यांक ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बाप्यांक ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बाप्यांक ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बाप्यांक ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बाप्यांक ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बाप्यांक ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बाप्यांक ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बाप्यांक ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बाप्यांक ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन.
भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. महिमा बाबा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जशी आधी तशी सता आणि सदा सर्वता आमेन. ही मोजाची सू आमची पातका आमका बोक्षी यमकोंडाच्या उजांतले आमका निभा सोमे सत्म्या सडकन तुझी काकुळतीची अधिगस आसल्या सरगार वन पाय. दुसरो मिस्तेर सोमी जेजू सरगार सडता. मनीस जावन संवसारी येवन बापाचे मिसांव जारी करून बापाशी पाटी गेलो सोमी जेजू क्रिस्त सर्वांक सस्नीक जिविताचे वाटेन चलूंक आदार आनी जाणवाय फावो कर म्हूण मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज पाये, तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास वासंती आनी आमी आमची चुकलेल्या मुशिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिनाका म्हूण वायटन तें आमकां निवार. आमी एक रुपये बरयले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदे आनी सदैव फॉर तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान एक रुपये बरयले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदे आनी सदैव फॉर तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान एक रुपये बरयले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदे आनी सदैव फॉर तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान एक रुपये बरयले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदे आनी सदैव फॉर तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान एक रुपये बरयले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदे आनी सदैव फॉर तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान एक रुपये बरयले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदे आनी सदैव फॉर तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान एक रुपये बरयले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदे आनी सदैव फॉर तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान एक रुपये बरयले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदे आनी सदैव फॉर तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदे आनी सदैव फॉर तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांका ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदे आनी सदैव फॉर तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांका ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी सदा आनी सदा सर्वदा आमेन. ही मोजाची सूं आमची पातकां आमकां बोक्षी यमकोंडाच्या उजांतले आमकां निवार सोमे सज्ञा सडकन तुजी काकुळतीची अधिगस आसल्या सरगार
अवकार मोरयेचेर आनी आपोस्तलांचेर देंवता. पवित्र सभा सोलनवरच्या आमच्या पापा फ्रांसिसाक पवित्र आत्मो आपल्या देण्यांनी आनी फळांनी नेटो. अशीं जाणबाय घटाय आनी पवित्रपणान बरोवन देव करचे क्रिस्ताच्या पावलांनी चलोवंक प्रेरीत करचें बळादी खातीर जावन तांकां फोव कर म्हूण धन्या देवा लागीं मागया. आमचे बाबा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संकायें, तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो दास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपे भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सगळीं फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपे भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सगळीं फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपे भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सगळीं फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपे भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सगळीं फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपे भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सगळीं फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपे भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सगळीं फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपे भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सगळीं फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपे भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सगळीं फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपे भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सगळीं फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपे भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सगळीं फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बाप आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी सता आनी सदां सर्वदा आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेस्त आत्म्या सडकन तुजी काकुंडीची अधिकस आसल्यां सर्गार होवन पाय. सोतो मिस्ते अवकार मरिये कुडी आत्म्या समेत सरकार घेतात. देवपुतान मनशा सयत आपणाव आपल्या कुडीन सारो तयार केली. बरी पवित्र सभा म्हणल्या कुडीचे बडवण संदेश हांव आम्हा समेस्तांक प्रेरीत करूं म्हूण मागया. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या कुशीतां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान
नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आनी तशी सदा आनी सदा सर्वदा आमेन. हे मोच्या येशू आमचे पातकां आमकां मोक्षी येमकोंडाच्या उच्चांतले आमकां निवार सोमेस्तम्या सडकन तुझे काकुळतीचे अधिकस आसल्या सर्गार दोन पाय. पांचवो मिस्तेर आंकवार मोरयेक सर्गा संवसाराची राणी म्हूण कुरवार करतात. मिशनरींची राणी जावन आसची मोरी संवसारांत क्रिस्ताचे मिसांव सोलून व्हरूंक युवजनांची मनां उजवाडाव अशें सोम्याच्या उल्याक पाळो दिवन याजकी आनी धार्मीक जिणेक वेंग मारूंक तांकां कृपा लाबोवन दी म्हूण मागया. आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज संकाळी तुझी खुशी सदा सदा तुझी संवसारान आसा. आमचो दिसपडटो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तरण्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निबार. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सवे आसा. स्त्रिया भितर तूं सदैव स्त्रिया भितर तूं सदैव. भगवती मोरये देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर आता आनी मोना वेळा आता आनी मोना वेळा. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सवे आसा. स्त्रिया भितर तूं सदैव स्त्रिया भितर तूं सदैव. भगवती
आम्हा पासून विनंती कर. आता आणि मोना वेळा, आता आणि मोना वेळा. नमान मोरिये कृपेन भरले, सोमी तुझे सवे आसा. स्त्रिया भितर तू सदे, स्त्रिया भितर तू सदे. भाग्यवंती मोरी देवाची माये, आम्हा पासून विनंती कर. आता आणि मोना वेळा, आता आणि मोना वेळा. नमान मोरिये कृपेन भरले, सोमी तुझे सवे आसा. स्त्रिया भितर तू सदे, स्त्रिया भितर तू सदे. भाग्यवंती मोरी देवाची माये, आम्हा पासून विनंती कर. आता आणि मोना वेळा, आता आणि मोना वेळा. नमान मोरिये कृपेन भरले, सोमी तुझे सवे आसा. स्त्रिया भितर तू सदे, स्त्रिया भितर तू सदे. भाग्यवंती मोरी देवाची माये, आम्हा पासून विनंती कर. आता आणि मोना वेळा, आता आणि मोना वेळा. नमान मोरिये कृपेन भरले, सोमी तुझे सवे आसा. स्त्रिया भितर तू सदे, स्त्रिया भितर तू सदे. भाग्यवंती मोरी देवाची माये, आम्हा पासून विनंती कर. आता आणि मोना वेळा, आता आणि मोना वेळा. नमान मोरिये कृपेन भरले, सोमी तुझे सवे आसा. स्त्रिया भितर तू सदे, स्त्रिया भितर तू सदे. भाग्यवंती मोरी देवाची माये, आम्हा पासून विनंती कर. आता आणि मोना वेळा, आता आणि मोना वेळा. नमान मोरिये कृपेन भरले, सोमी तुझे सवे आसा. स्त्रिया भितर तू सदे, स्त्रिया भितर तू सदे. भाग्यवंती मोरी देवाची माये, आम्हा पासून विनंती कर. आता आणि मोना वेळा, आता आणि मोना वेळा. नमान मोरिये कृपेन भरले, सोमी तुझे सवे आसा. स्त्रिया भितर तू सदे, स्त्रिया भितर तू सदे. भाग्यवंती मोरी देवाची माये, आम्हा पासून विनंती कर. आता आणि मोना वेळा, आता आणि मोना वेळा. नमान मोरिये कृपेन भरले, सोमी तुझे सवे आसा. स्त्रिया भितर तू सदे, स्त्रिया भितर तू सदे. भाग्यवंती मोरी देवाची माये, आम्हा पासून विनंती कर. आता आणि मोना वेळा, आता आणि मोना वेळा. महिमा बाबा आणि पुत्रा आणि पवित्र आत्म्या, जशी आधी तशी सता आणि सदा सर्वदा. आमेन. जेसू आमची पातका आमका मोक्षी, येम कोणाच्या उचांतले आमका निभा. सो
भगवंती देवाची माये आम्हा पासोत विनंती कर. सोम्या काकुळतामची क क्रिस्ता काकुळतामची क सोम्या काकुळतामची क क्रिस्ता आयकम क क्रिस्ता दयेन आयकम क सर्गींच्या देवा बापा देवपुता संसाराच्या तारोका देवा पवित्रत्म्य Santissima Trindade एकाच देवा भगवंती मरिये भगवंती देवाची माये भगवंती अंकारीचे अंकारी क्रिस्ताचे माये पवित्र सभेचे माये काकुळतीचे माये देव कृपेचे माये बोरवशाचे माये बहुनी तळी माये बहुनी कळवंती माये कत नाचले माये आपूट माये मोगा पात्र माये विचित्र माये सुबोधिनी माये रसनाराचे माये सोडवंदराचे माये बहुशनी अंकारी मानापात्र अंकारी परगटूंक पवसले अंकारी पदवीदार अंकारी दयाळी अंकारी विश्वासी अंकारी नीतीच्या आरस्या जन्मयाच्या सिंहासना आमच्या संतोषाच्या कारण आत्मिक पलगन मान फवजल्या पलगन भक्तीच्या अपरिमित पलगन गुप्त गुलोबा दाविदाच्या बुर्ज दाड्याच्या बुर्ज सुवर्णाच्या मंदिर सोल्याच्या अर्क सर्गींच्या दरवट्या फांत्याफराच्या नेकेत्र पिडेसांचे भलायके पातक्यांच्या आश्रय तळांतरकारांचे शेकाये दुखेसांचे बुजावणे क्रिस्तवांच्या आधारा बुडव्यांचे रानिये पत्रियार्कांचे रानिये प्रबंधींचे रानिये अपोस्तलांचे रानिये मार्तिरांचे रानिये कन्फेसरांचे रानिये अंकारीचे रानिये समेस भक्तांचे रानिये सैमाच्या कथावेन गर्भी समोरले रानिये सर्गी घेतले रानिये बहुपवित्र रोजरेचे रानिये कुटुंबाचे रानिये समाधानाचे रानिये देवाचे शेडी संसाराचे पाप करतले देवाचे शेडी संसाराचे पाप करतले देवाचे शेडी संसाराचे पाप करतले तुझे सहकार आम्ही आमच्या दर्शनात आमच्या मागण्याचं बरोबर नका कोण समय स्वीकारणे आमका स्थान दिवा आनंद आणि सदैवी अंगारी भगवंती देवाची माये आम्हापासून विनंती कर ख्रिस्ताच्या वचनात आम्ही पोहोचणं करते आपसे बच्चा इरद्यापासून आमचे उपास सगळींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे रास आमकायेन तुझी खुशी सरकार सता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आसंकागी आणि आम्ही आमची असलेल्या मुशिता तशा आमची पत्का मुगोस आणि आमका ताणे पडून दिनाका कोण वाईटने आमका निवार नमान बरी कृपेन भरले समी तुझे संगाता श्रीयंबित तूं सदेन आणि सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जेसू भगवंती बरी देवाची माये आम्हा अज्ञानात विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन महिमा बापात आणि पुतात आणि पवित्र आत्म्या जसे आधी तशी सदा आणि सदा सर्वदा आमेन
देवाची